Yes, sister. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाकाणे तुका जेजू. सोर्गींच्या बापा जेजू आमच्या सोडवणदारा आणि पवित्र आत्म्या आमच्या आदारी. आर्गां तुका, मोहिमा तुका जेजू, तूंच आमचो रोजनार, तूंच आमचो बोरमासो आनी आसरो. आर्गां तुका ह्या दिसा पासत आमच्या जावन एकल्याच्या जिविता पासत तुवें आमकां एक एकल्याक नांवान आपोवन हाडल्यांत तुजें जिवे उतर आयकोंक. पवित्र आत्म्या, आयज तूं भोईन फातिमाच्या तोंडांतल्यान उलयताय तें जावन आसा तुजेंच उतर. जेजू, तुजी उतरां जावन आसात जिवीत आनी आत्मो, जी आमकां घोटाय दिता, शक्ती दिता, पेकोवणी दिता. आमी जावन आसात देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता, आमचे भितर तिकान करून आसा. जेजू, तुवें आमकां तुज्या रोगतान विकती घेतल्यान. तुजें उतर जावन आसा आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो आनी उजवाड आमचे वाटेचो. पवित्र आत्म्या, आमचे ओत्मीक कान आनी ओत्मीक दोळे उक्ते कर ह्या तुज्या उतराची समजणी घेवंक आनी आमच्या जिवितान तें वेव्हारांत घालूंक आनी जेजूच्या राज्यान बरीं तोखता तसलीं फळां दिवंक. हे मागणी हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Jesu carga. जेजू कारगा. Praise God. Any testimonies? Praise Oy. अच्छा, हांव दिता पयलें देवाक ग्लोरिफाय करपाक मुगे टेस्टिमनी. Praise God. Jesu carga. आयज कितें जेजू जालें, कारगा. काल रात कितें जालें, सडनली म्हाका सिवियर हेडेक येवपा लागली, मायग्रेन. आनी म्हाका सा मुगे दोड आनी रायट दोडो आनी नाक देखून साम दुखोन साम जीव वसो लागलो. हितू म्हाका पेन आहलोली, व्हेरी सिवियर पेन. आनीक हांव उठोलें, बाम लायलो आनी हांकां न्हिदोलें. बट स्टील सकाळीं उठोलें पोतून सेम हेडेक आनी इट वॉज सो हेवी. म्हाका सांज जायना जालें सारकें. आनी हांवें चिंतिल्लें हांव वयस आयज आनी हांव मुगे टिचींग आनी राती हांवें कितें केलें, आय वॉज गोईंग टू स्टडी. हांवें काल लाडव्या सांगलोलें हांव स्टडी. बट हांवें काल रात स्टडी करूंक ना. हांव बायबल बा वाचिल्लें मातशें. हांवें बेश्टें तें टॉपीक एशें कोन्न बेश्टें स्टडी कोतो म्हूण मातशें गायलें. आनी देन हांवें तें बंद केलें. हांवें म्हळें हांव सकाळीं उठोन हांव कोतोलें मुगे स्टडी आनी आय वील रायट. सकाळीं उठोंकूच जायना जालें सारकें. तकली उसोन फ्रॉम 10 o'clock हांव उठ्ठो म्हणटा हांकां न्हिदोलें जातो म्हूण तकली. बट नो, हांवें नो मायग्रेन म्हूण टॅबलेट्स त्यो घेयल्यो आनी सांज जायना जालें. मागीर हांवें एक 12 कितें केलें, हांवें फ्लाव्या मॅसेज घायली, प्लीज फ्लावी मातशें मुको सा तकली हें करूं जायना, मातशें इन केस कोण जाणा कितें जावपाचें मुगे तकली सारकी ना जाल्यार प्लीज तूं मातशें रेडी राव म्हण. पूण हांव आय टोल्ड हर दॅट आय वील शेअर द वर्ड. हांव सांगोना तेका की हांव कोचना, पूण हांवें तेका सांगलें फुडें हांव मातशें उगो तूं शेअर कोतोलें म्हण. बट मागीर म्हाका फ्लाव्यान बरयलें सगलें जातोलें सारकें. शी रिब्यूक्ड एवरीथींग आनी न्हीद म्हूण. बट वॉट हॅपन्ड इज हांव पोतून आनी न्हिदो वचोन आय गॉट अप. हांव उठोलें आनी आय डिडंट फोकस. हांवें तें मायग्रेनाचेर फोकस करपाचें सोडलें आनी हांव गुडी घेयलें बी आनी आय गॉट अप. उठोलें मुगे I freshened up, I had shower and I wrote the whole thing down and I my Flavia message gaili, I'm all ready. I mean already good. Within no time muge totally born zali. It stopped. So I dewa glorify kotam because ami tori te ain to te muge focus to migraine cheri dololo. I think I wouldn't have been okay because my focus was on the pain. But the moment I left my focus on the pain and I said, Ani, I am kitmane Jesu, tuye to काट्या मुकुट तुगे तकलेचे घाल तूं इतुली पेन सोंशिली. हांवें म्हळें ते दुखी वरवीं तुवें मुगेली सगळी दूख जी मुगे
तोखले जाता आनी मुगे हात पांय उसोट सगळे तुवें घेवन गे तुवें ते हुर्साचेर खिडायल म्हूण अँड यू नो दीस इज हांव स्वता एशें कोन्न कितें जालें हांव अशें म्हणटा फॉर द पेन अँड प्रेज बी टू गॉड आय वॉज बेटर अँड आय एम गुड जेजू कारगा थँक यू जीसस जेजू कारगा आणि Amen. सिस्टर तू बरी Praise God. फोकस्ड आहलोली की हांव कोत्तोलेंच उतर यू हय डिडंट Yes. वरी अबाउट फिजिकली तू कित दीस पडटें यू डिडंट वॉक बाय सायट यू नो वॉक बाय Yes. फेथ आनी तुवें कमिटमेंट दिलें हांव बट आय विल बी देर म्हूण सो या जेजू कारगा देवागे वकाम होरें थांबना तो ही नोज Yes. हाऊ टू गेट हिज जॉब and how to इज even ऑलवेज फेथफुल या yes yes Ilo to bond kurpa. Praise God. But you overcame that, no? Overcome can think. या Praise God. कारगा प्लीज गॉड You are an overcomer. Praise praise God. Yeah, because when we don't focus on the problem and we focus on Jesus, things change in Mm. our. Yes. But sometimes we Amen. feel am kit kotay am tejeri rahotai focus kon, and that's the Uh, time we go देव down. चयतात ते भावात कितू गोटे Yeah, हा exactly. Praise be to उतराची God. राहा प्रेस गॉड Praise God. आर्गान जीसस praise God प्रेस थँक यू जीसस आणि कोणाली हा testimony? ते शेअर करपाक जसिंता पपेचवा सिस्टर फातिमागे आयकून म्हाकाय ब्लेस येयलो गोवायगे आयकून म्हाका ना तेदूच आमी सिस्टर फातिमा गे गोवा बोले वचपाक लागली न्हू हॉस्पिटलांकू तेदूस गे पांय सारकी तूं दुखतालो म्हाका चलोंकू जायना जालें शीर ओडलोल्या भाशेन जावपाक लागली आनी आतां म्हाका वचपा जाय हांव म्हणलें जेजू म्हाका वचपा जाय आनी कितें जालें म्हगे पांयांक अशें म्हणें आनी तेशेंच जालें जेजू तुगे खुर्साचेर मुगे दूख घाता आनी मुगे पांय तूं बरो कर अशें म्हण म्हाका वचपा जाय म्हण आनी जेजू आर्गां जायते अशें करून दूख जालें जाल्यार आनी मागीर आपुणू दूख गेली जेजू आर्गां praise God येसू आर्गान Thanks be to God. आनी कितें जालें आनी मोर्न दिसूय तेशें जालें थंय आडकोळ येवपा लागलें म्हणजे हे वेदर सारकें हें दिलो न्हू ते दिसूय आतां म्हाका वयचें नाका जाता वेदरा लागून आनी जेजू आर्गां ते दिसूय जेजून आमकां बरे भाशेन पावयलें आनी हाडलें आनी सगळें बरे भाशेन जालें म्हणून जेजू आर्गां सगळ्यांक रिब्यूक केलें हय पावस येयना जाता प्रेज गॉड praise God सगळें बरे भाशेन जालें हय आनी वचपा हें जालो जाल्यार मुगेलें वचना उता आहलोलें पूण जेजूचे भावार दोन सगळें बरे भाशेन जालें म्हणून जेजू आर्गां प्रेज गॉड थँक यू आणि जेजू जीसस खरेंच सदां ल्हान व्हड कामांनी आमच्या मुखार वयता आनी सगळे रस्ते स्ट्रेटेन कोत्ता होय क्लियर करून उडयता आमचे पासत काय गॉड थँक प्रभू यू जेजू जेजू आर्गान प्रेज गॉड श्रीनिवास सिस्टर जॅसिंता कितें शेअर करपा जाय आनी म्यूट केला सिस्टर म्हाकाय तशें जालें सांग आख्खे बॉडी पेन बॅक पेन बी जाताली सकाळीं उठोंक जायनासलोलें तर हांव मागीर तशें उठोलें प्रेयर बी केलें आनी जेजू सांगलें सगलें तुवें मुगे दूख 2000 वर्सां आदीं तुवें सगलें क्रॉसाचेर घेवन तूं गेलो मुगे दूख सगळी गायब जालो आसा ऑलरेडी म्हूण हांवें बिलीव केलें आनी मागीर मुगे स्लोली दूख गेली सगळी पांय उसळटाले फूट उसळटालो फाट उसळटाली ते सगळें गेलें आनी आतां दिसभर मागीर आसा बरें ऑल थँक्स एंड प्रेज टू गॉड जेजू कारगा प्रेज गॉड जेजू कारगा प्रेज आनी गॉड म्हाका एक कितें सांगो जाय अशें शेअर करूंक जाय की आतां आमी सगळीं जीं आहा हिंगा आमी दर विका हिंगा येताय एक सेशनान दुसऱ्या सेशना वयताय आनीक आमगे होरें न्हू दिसपडटा की आमगे वाड जाता आनी ती केदों दिसपडटा आमगे वाड जाल म्हूण आमच्यान कितको म्हणूं येता आनी जायत आमकां दुसरे भाशेन जिनोस्वार म्हणटाय तें उतर आहा तितून पवित्र पुस्तकां टेस्ट येताय जायत भाशेनचे जिन्सोवार जिन्सोवार हय जिन्सोवार हें येताय आमकां वेगवेगळे यु नो त्रास टेस्ट येताय ट्रायल्स येताय आनी तितू आमी खरें म्हणल्यार चोय पयलीं येता फियर तें घेवन येता लायज घेवन येता सैतान येता तो येना म्हूण ना
बट आतां आमकां खरें म्हणूं येता की आमगे वाट जाल्या कित्याक तें देवागे उतर जें आमी आयकिलां आमी आमगे काळजा बोर जमनीचेर पळां तें आमी मागीर आमकां तें उगडास कोन्न दिता तेदो पवित्र आत्मो तेदोणा आमी तें मानून घेताय ते टेस्टांनी आनी आमी ते अप्लाय करूंक पावताय म्हाका जाल्यार म्हगे जिवितान खरें दिसता की तूं कित कितें येता वेगवेगळे भाशेचे टेस्ट येताय बॅटल्स येताय बट तें उतर आहा म्हूण वी आर सो डिफरंट आम कितू दुसरी जालो आहाय आतां पयलीं भाशे आम नाय सो जेजू वर्गां आनी तेगे जें आम उतर आयकताय तें फकत आमकां प्रिपेर करीत आहा आनी गोट करीत आहा आमगलीं बॅटल्स फायट करपाक आनी दुसऱ्यांकूय यु नो तेंकांय शेअर करपा तेंकडेय शेअर करपा गोडे आमगेन टेस्टिमनी दिवच्या पावनाय आसतलीं एशें कोन्न इन स्पेसिफीक कित केलें तें बा बट वी नो लायक इन अ स्मॉल वेज वी आर एबल टू फायट द बॅटल्स आम चोयताय देवागे मोहिमा ते उतरांतल्यान कितको आमी आमगे झुजों पावताय ती तें उतरू घेन तें आमगे वेपन जायन आहा सो जेसू वार्गां की जेसू आमकां तें उतर फावो केल मुये हें एक बरें प्लॅटफॉर्म जेदो हें कोवीड येयलोलें इट्स वॉज लायक अ भिरांकूळ दुयेंस येयल्लें बट तें कोविडांतल्यान देवांचो कितको आमकां तेगे उतर पावोयन दिलें तें हितू आनी हाव ही टर्न दॅट कॅलॅमिटी फॉर अ गुड आम तेज पासत उतरां पावलीं आनी कंटिन्यूय करूंक पावलीं प्रेज Yes. गॉड जेसू Yeah, कारगां praise God. येस And still we are continuing, no? Romans येस 8:28. Praise God. येस कोविड Yes. येयलें गेलें बट तेगे मोग जो आम अनुभवलोलो त्या टायमार दुसरे मिगले Yes. जिवितां की दुसरें एक वादळ येयलो त्या टायमार आनी हांव उतरां पावलोलें तेदो हांवें देवागे मोग ते टायमार अनुभवलो तो लायक यू नो इट्स स्टक तेगे मोग ही स्टील सरावंड्स अस आमकां सदां तो आपल्यागे मोगान रॅप कोन्न आसता ही सरावंड्स Praise अस God. विथ हिज Thank you, लव Jesus. प्रेज गॉड जेसू कारगां आनी आमगे जी भयण येयलो नाय हिंगा येच्या पावल नाय आय एम शुअर जी कोश्टां कित्याक तूं वयताय थ्रू गोईंग थ्रू स्टॉर्म तो तेंक सगळ्या कम्फर्ट कोत आम जाणाय प्रेज गॉड जेसू कारगां Praise God. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड अर्गांची Archangel. सिस्टर येस सिस्टर जसिंता होय सांग त्या एकल्या काळजां बी गायले तेगे मातशे प्रॉपर्टी लागून प्रॉब्लेम आसा ते हांवें हम्म तेका सगळे प्रेयर कशें को करपाचें तें सगळें सांगिल्लें हम्म आनी शी वॉज हॅप्पी ते म्हणटाले मागीर आपण म्हणटा बी म्हूण चोयतान वाव सांगिल्ले म्हणजे केश को हें करून तेगे नेबर्स तेका सोतायताय तेंगे रोड हम्म आहलो तेंगे रोडाचेर तेणें आपणागे हें बी गायलाय नीस म्हणटाय न्ही कोंकणीन नीस गायलाय हम्म बाउंड्री लायन बी होय केल्या आनी हम्म तेंका रोड दिनाय ती केशे भाशेन पयशे पासून दिलो आहाय तेणी आनी तेणी बाउंड्री लायन घायल तेंका अशें को इन फ्युचर कार बी गेल जाल्यार तेंका जावपा ना न्ही भितर हम्म व्हरोंकू बायक पासून व्हरोन वताय थिंगसा पासून फातर बी गायलाय मोदें आनी आतां बाउंड्री लायन आनी गायले खूंय सो शी वॉज शेअरिंग विथ मी तेका प्रॉब्लेम सांग सिस्टर तेका सांग जीसस इज द वे जेजू होय वाट तेंका सोत होय जिवीत होय तिकांत वाट Praise ना God. बट तेका पॉइंट हर टुवर्ड्स द जीसस द आनी ओनली तेका वे तूं जेजू जेजू तुज मुखार वचोन तुगे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व कर सपाट कोत्तलो आमेन एशें म्हूण Yeah, म्हणलें आमेन Amen. येस Isaiah 45:2. Yeah. वाव प्रॉब्लेम सॉल्व जाले म्हूण तूं समज म्हळ्यार जातो एशें न्ही जालें ऑलरेडी जेजून पयलें सॉल्व केलो हा ओनली थिंग यू हॅव टू बिलीव म्हूण तेका सांगिल्लें हांवें No, and she has to pray for those neighbors also, to, for the change of heart, to take away all that bitterness and whatever they have against. कित्या सांगता जसिंता सिस्टर जसिंता दिस इज हॅपनिंग हे आमगे घरांको जाता मुगे घरा मुगे भावा मदें लायक एक उनी आमगे फकत भाटां बेसाचें चिंतिता फकत ना ती चिंतना की तें घर मुगे दुसरोय भाव मुगे मायंगे चेडो तें ती चिंतना तेका सगलें आपल्याक गेलो आंटो तेका सुद्दां आख्खें भाट आपल्याक गेलेंच बट आमी इसरोताय की आमी ही गिरेस्तकाय घेवन खूंय वचनाय वचपा न्हय वय खूंय वचनाय आमी हिंगा आसताय पूण आमी मोन वयताय गिरेस्तकाय हिंगा उरता And this is the reason आमी ते मनशा लागून मागो जाय ते जो मनीस हे त्रास करता फॅमिली मध्ये डिव्हिजन्स जाताय आय ऑलवेज से दीस थिंग्स कित्याक तेंची काळीज आतलाय जेजू म्हण दॅट हार्ट ऑफ स्टोन
to change it into a heart of flesh. आमच्यान फकत मागणी करून जाता. We cannot change the person. Right, right. कितल्या तो मनीस सफर जात देखून जाल्यार इफ दॅट तो मनीस तो रियलायज जायना न्हू आपण कितको तें रॉंग म्हणून it's useless. Tek sangon. So we have to pray about that person. Kitako झोपडी हाडवपाक we only can pray and we can ask the Holy Spirit. आमकां देवान इतू व्हडलें Luke 4:18-19 prayer दिला. We should pray that on them. They the Sister Jacinta tenka. And they Okay. will get favor because when we pray in faith, God's favor comes. Jerry Makek muge testimony guda sayli muge chedyali. मुगे चेड आतां यूके गेल्यार 7 म्हयने जाले ओके 7 months जाले तेगे लायसन्स न्हू एक्सपायर जालोलें एक्सपायर जालें म्हणटरी तेंडे परतून रिन्यू करूंक आयलें थिंग जायत तेंप लागोता एंड यू नो वॉट मागीर जायत लास्ट मंथ कितें जालें तेणें म्हाका सडनली सांगलें मम्मा आपल्यागे एग्जाम आहा आनीक तें जालें म्हणटरी आपल्या तें लायसन्स मेळटलें असेसमेंट एग्जाम आहा So I text सांगिल्लें तूं देवाको माग आनी होली स्पिरिटाको मागोत राव. And I started saying the prayers, you know. The Spirit of the Lord is upon my son Kingsley and the favor of God is upon him. And the examiner, whoever has given him the papers are very easy and my son has passed in his exam with good results. So येते काय सांगिल्लें तूं हे prayers म्हणीत राव आनी I also believed in the same prayer. Then you know what muge chedar mak poi message gaili zale almost 3 weeks I think so or 2 weeks. He wrote to me, Mama, I got passed with good marks. Praise God. Jesu kargan. So our God is so faithful. When we ask with faith, things happen. Sometimes what we think, ata muge tumutoli aw samata things happen because of our faith only. It's not that when we have faith and then atumutoli to get kama kita zaina. You know, some people soon they give this back to you. So एक एक पार्टी देवागे प्लान दुसरो आसोता you know we Right. never know God's plans in our lives जेन्ना मुगे काम गेल्लें and I brother you know Lawrence brother Lawrence सांगलोलें मुगे काम गेलें brother please म्हाका रोजार कर तो brother म्हाका म्हणूंक Fatima तूं गोंय कित्याक रावना मायच बरें since you're taking care of your mother you need it's good तूं ते बरें रावल्यार so I told him brother that would be a great blessing for me to stay with her. But the problem is finances. तू पयश कोण दितलो काम कोण आसतना Imagine. Yes, God, yes. Saturday, I can come to go. I say, आमच्यान हाल्या येवपा जाता घरा. Sorry, brother Vincent. Sorry, not brother Lawrence. Brother Vincent. Praise So, God. म्हाका नांव घुसपोलें, sorry, huh? Yeah, I it's okay. said Lawrence. It was by mistake. So, brother Vincent, then I told him, brother, I said, if I had savings with me, I would have stayed. रावता आलोलें गोंया. But I said, like, I muge savings आता माय बुरना जाल्यार 8 वर्स जालीं. So it's difficult for me. मुको पयश नाय and I have to work if I have to still carry on with the same things. Okay? Because muge mind sopa muge ye. God has given us that commandment. And you know, she has done everything for us. So amgeli duty amge mind pai sopachi. Yes. So that thanks sodu जायना ह्या वक्ताची. So muge main motive इंग्रापा आलोलें because of the job, because of finances. But देवागे कोडे आनी कितें प्लान आसत आमगे लायफान आमकां खबर ना. We never know. आमी देवागे कित प्लान आहा तो. So sometimes आमी बी कित कोता हांवूय बी म्हणटा जेजू तूं कित जाय तूं म्हाका लॉजीक घातलो परतून म्हाका back to square one व्हरतलो दुनिया तूं sometimes I ask God, kittuge plan mugel maka. Are you taking me back from where I came from? You know, because suddenly that fear comes. To grip eta to get karzache. Biranteta. But then, you know, don't mean them I just rebuke all those thoughts and I come back to my normal self and I tell God, to get so ji kusha dunya ti muge like jivita zandi muge no. Not my will, but your will be done. Praise So God. Amen. Yes. देवाक सोदा आमी जेन्ना एश कोन आमगे हितू गायले, you know, it is a big test आमगे लायफाक. And I can understand जायत जाण भाव भयणा मुजे भाशेन जायत जाण एश कोन वयताय. Financially जेन्ना कोणू तुगे बरना आनी तुका financially you're down, you know, you suffer a lot.
काल हांव कोणेक भाव आपल्यागे भयणी लागोन सांगतालो कोणे एक्सिडेंट केलो म्हूण गोंया भयणी आनी माली सुण्या बराबर सुणे मेले भयणी सगळे तेगे फेल जाल म्हूण ऑल ऑर्गन्स आर फेल्ड एंड शी इज ओनली वेरी यंग शी इज in her 20s, not married also, and she is now in Bamboli. You know, I'm ituli selfish जाताय आमगे लायफाक. We have become very selfish and greedy. And this is what Jesus सांगिला. So we have to pray for everyone, especially for Goa. A revival is required in Goa. Because we are going back to worse in Goa. So we have to pray to God. भावार्था चेरी ना दे. भावार्थाचे आसोन बिलीव करूं जाय की देव आहा म्हणून that he is able to do. Amen. Yes. Yes, Praise God, be yes. to God. So let's keep our faith strong and we always uplift other people. कितें जाता आम तेंका उतरान uplift करूं जाय न्हू तेंका sentiments दिन आनी इमोशनल जावन आनी सकयल उडोवपाक. So we have to uplift each other. This is what our religion, our Christianity is teaching us. सिस्टर तू We तुगे have to सांगता न्हू आतां की तुका म्हणजे थिंग रावपा जाय आसलो कटार वाय बिकॉज यू न्यू यू हॅड युअर ओन प्लॅन्स यू हॅव टू अर्न फॉर द फॅमिली फॉर युअर टू लुक आफ्टर युअर मदर Yeah, या because Flavia, end of the day, we have to take care of our responsibilities also, येस right? We cannot run away from the responsibilities. Of course, God is able to do everything. He can give us millions in a minute, and we trust God for that. आनी I तुवें कितको also म्हळें trust Him. सिस्टर तुवें कितको म्हळें की मागीर तुवें म्हळें लेट युअर वील बी डन पयले केतालें की Yeah, म्हाका लोजे घालपा जाय एक वॉयस सांगता देवा म्हाका लोजे घालपा जाय तुका बट इमिडिएटली तुका पवित्र आत्म्यान उगडास केलें लेट हीज वील बी डन एंड टुडे म्हाका न्हू हें स्क्रिप्चर उगडास येतालें फॉर सम रिजन द होली स्पिरिट टूक मी लेड मी टू दिस स्क्रिप्चर लॉर्ड लेट नॉट माय विल बट युअर वील बी डन Yes. प्रेज Praise गॉड God. Amen. आनी एजे म्हाका एक टेस्टमनी एक शेअरिंग एशें हा लायक जाय तोर्सां दिस वॉज लायक हांव केदों जेदों हांव बोमोय रावतालें आनी तेदोन दिस वॉज लायक इन 2002 तेदना आनी म्हाका तेदों कितें आहलें हांवें जायत आयकलोलें की बँकींग जॉब बरें आसोता HR जॉब बरें आसोता हे दोन एशें कोन्न बरें आसत म्हूण मागीर हांव देवा म्हणटालें देवा म्हाका केशेय भाशेन HR म्हाका दी आनी हांवें कॉर्पोरेट वर्ल्डा आहलो तेदोन थिंग ऑफिसान काम कोत्तालें आनी हेंच मिगे आहलोलें लायक एकदम इट वॉज लायक अ डेस्परेट प्रेयर एसो जेजू म्हाका HRान काम दी HRान काम दी आनी म्हाका मेळ्ळें एक्चुली म्हाका मेळ्ळें आनी हांव बरें हॅप्पी जालें कित्याक तें मिगे हें अशें आहलोलें जायें बट कितें Yes, जालें दॅट desire. टायम माय प्रेयर हांव नॉक आहलो देवागे उतर नॉक आहलें आनी हांव मिगले प्लॅन्स करूं सोदतालें मिगलें कितें जाय तें हॉर करूं सोदता जिवितांत नॉट हीज वील हांवें केन्ना तो प्रेयर करूं ना जेजू तुगे खुशी जायन दी what do you want what plans you have मिगे जिविता पासत आनी हांव म्हणटालें तें म्हाका मेळ्ळें कितें हांव सारकें गोडे हांव रोवन मागता तेशें आहलें आनी मेळ्ळें म्हणटरी कितें जालें तें HRान म्हाका जॉब मेळ्ळें खरें आनी सगळीं म्हणूंक लागलीं हांव तुका मेळ्ळें जॉब एकदम डिफिकल्ट आसता बट कितें जालें आय डिडंट हॅव अ गूड टायम म्हाका ते जॉबांत हांव सॅटिस्फायड म्हळ्यार पीस म्हळ्यार आसना त्या जॉबांत आनी विदीन आय थिंक 3 months अशें हांवें तें मागीर हांवें क्वीट केलें म्हाका म्हणजे बिलकुल सो म्हाका उगडास येता की त्या टायमा म्हाका देवागे ओळख नाहलोली आनी हांव मिगलें सगलें ऑन माय ओन दीस करूं सोदतालें देवा इन्वॉल्व कोनाहलें तेगे खुश कितें आहा he would have had better plans जेजूगे प्लॅन्स सदां आमच्यान व्हडले his ways are higher than our ways तेगे प्लॅन्स आमगे प्लॅन्सा कोच्यान व्हरते बट तेदो हांवें केन्ना म्हणून ना जेजू तुगे खुश जावन दी मिगे जिवितांत बट नाव लायक इवन युअर सिच्युएशन सिस्टर म्हाका हें स्क्रिप्चर तें लायन घेता की जेजू तुगे खुशी जायन दी तें गोंय जावं कटार जावं बट लेट युअर वील बी डन एंड लेट युअर प्लॅन अनफोल्ड इन माय लायफ सो या म्हाका उगडास येता की आमगलें चिंताय वी लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टँडींग we yeah, don't that's we are what I not called to always do say. that we have to Now trust I in the have Lord kept that scripture only in front of me, Proverbs 5. Sorry, yes 3, do 5 not and 6. lean yes Yes, सगल्या trust in the बाथरुमांसोय Lord. बरोवन दवरल्या बाथरुमांसोय देराचे सयत मारल्या इवन इदोर थिंग सो दॅट आय गेट अप आनी हांव पयलीं ती स्क्रिप्चर चोय म्हूण बिकॉज वेन वी लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टँडींग वी आर लॉस्ट yes
कित्याक तूं कोण ना कोण फोन करून सांगता हांवूय सगळे संवसाराको हे जाला इकॉनॉमी सारकी ना बट गॉड इज आ इकॉनॉमी Praise God. because Amen. bad God, amen. recession आले 2008 तेन्ना म्हाका कितकोन थिंगा ते रिसेशन आसतोन देखून म्हाका कतार जॉबा हाडोले and he restored. So हांव कितचे म्हणटा आतां तुवें the devourer took everything from me. Of course that fear comes. काल देखून हांव बाबा सांगतालें बाबा काल पयर बाबा बरयलें बाबा म्हणे हांव नोडा हांव कित कोतो ते बिकॉज finances when you're not having a job and you have a big responsibility मगे माय आहा थिंगा and म्हाका 70,000 कशें जाय म्हयन्याक for my mother's expense. Forget about anything else. But मांगे म्हाका 70,000 म्हयन्याक जायच. So I have to think हांव चिंतिता दोनया खुंयसो येतोले जेजू मागीर हांवें म्हणे तूं तो म्हाका जाणा कितें करपा जाय तें तुज्या हातान दवर like when I know की तो देणान सांगिला come to me cast all your burdens he said Yes. because he cares for us. So हांव कितें म्हणे तूं कर you do it Lord because you said you're going to take care of it. I don't know from where you're going to get it but I know you will get it for me. So let our faith be like this. It is not very easy. I'm telling you all, Zaina. Very hard आमकां हें करपाक हांव जाणा आमगे लायफाक म्हाका तुमकां सांगनाका हांव जाणा हांव कित बोगीते एक पाटी you lose your temper, you lose everything, and you feel like you're devastated. स्वता तुगे सगळो संवसार काबार म्हूण. But in the end of little while only you fall down, but you know what? The Holy Spirit took grass dota. Aha tuj barabo, tu kaun sona. Tu kitya give up Amen. kota. Don't give up. Hallelujah. And Yes. from nowhere the ek scripture hoy sotoli. You get a scripture where where it is comforting you. This is Yes. not a best tum surprisingly zaina. It तो is God. उगडास करून दिता आमकां पवित्र आत्मा उगडास करून Exactly. दिता brings God to our gives you. remembrance. Hoy. He's such a wonderful God, Our God is so amazing. I mean, Amazing. we falter, we forget to acknowledge ki to amch bara soda hamun. Am kit kotai, amka zaite skoru sottai, amka zaite halya zapa zai muna mutayami. But when we rush to things, ti mai kotai ne, am deo zate sottai. तेदोणा आमगेली चितना शाती पावनाय मुगे चेडे एक पाट बिझनेस आपल्यागे ओन एम कोले न्हू दॅट बिझनेस नेवर सक्सीड्स तूं कोच आम कित कोताय सदांय आमकां पयशे आय वी ट्राय टू इन्वेस्ट आम क्रिस्तांव चड कोण एसको कोताय पूण दुसरी धर्मा लोकां चोयाय तुमी ती पयली आपल्यागे देवाक कन्सल्ट कोताय आम कोताय क्रिस्तांव केन्ना कोनाय आम कित दिसता हांव मुको लाक आहाय हांव कित्या भिता सगळे सायड जातोले नो इट्स रॉंग जायना देवागे पोदये बोगोर कितें जायना आनी तूं वर्सान तो तें बिझनेस स्टार्ट कोतोलें इट्स रुइंड फिनिश एक वर्स बरें चल्ल्या देखून चलोलें ना जाल्यार 2 म्हयन्या भितर बंद This is because of our faith, brothers and sisters. So आमी एकमुका वयर काडूं शिकया सदां भावार्थान आनी जो कोण सकयल पडला तेका हो हें देवागे उतर दीन तेकाय तेगे जिवितान वयर काडया. So let me pray now before we start. I'll start the prayers. This thing up, Hoy, Flavia. sister. Start, Hoy. yeah? Hoy. Yeah, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, amen. Father God, I thank you, Lord. God, you have given me this opportunity, these 2 months, Lord, and I thank you for that. I have no words, Lord, how to thank you for this pulpit, Lord. And I thank Sister Maria for bringing all of us on this pulpit to glorify you, to share your word, Lord, and to learn your word more deeply. Every time we come on this pulpit, Lord, we are learning something different, Lord. Every day the Holy Spirit is helping us to learn something and is teaching us something with which we grow more and more, Lord. Lord, let us be living testimonies and witnesses for your kingdom. Because you have called us on this earth for a purpose, Lord. Not only to enjoy our lives, Lord, but to be witnesses for your kingdom. To know this word, apply it in our lives and go and preach it to somebody else and make their lives wonderful, Lord. And not to be selfish only for us and our loved ones, Lord, but to have the same love and care for each and every one of our
people who are living next door to us, and those people whom we meet in our daily lives, Lord, on the way, wherever we go, we meet different kinds of people and different types of people from different nations. Lord, let us be witnesses for your kingdom. If somebody is going through pain, let us be there for that person, Lord, to share in their pain and uplift that person with your word and not with emotion or sentiments, Lord, and put them more down, but to uplift them in their spirit, Lord. We thank you, Lord, for every single blessing you're doing, giving us, and blessing each one of us here, gathered here, who couldn't make it today, Lord. And to those who are going to listen to this word, Lord, I believe this session, whatever the teachings we are going to share today, the Holy Spirit is going to teach us, is going to be a blessing to each one of us, and to and it is going to teach us how to love and be kind and good and gentle in our lives every day, with people around us, with our not only with our family members and loved ones, Lord, but to people from different nations. We give you all the glory and honor and praise, Almighty Father. Thank you, Holy Spirit. It is you are going to teach us a new lesson today, how to live with goodness, kindness, and gentleness. Thank you for the fruit of yours, Holy Spirit, because this fruits of the Holy Spirit is very much important to us to apply in our lives and to grow more in the kingdom of God. We give you all the glory and honor and praise, Almighty Father God. In Jesus' mighty name we pray and ask. Amen. 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 Thank you, Jesus. Jesu Thank you, karga. Lord. So, Jesu karga. Eyes ami. Povitr Atmeachem foll. Goodness म्हणा Boreponn. Kindness. Kindness म्हणा किती? Do you know goodness, kindness, gentleness comes in a one this thing. एक उतर एश्ते. Yes. सगळे बरेपणाचे. लोकांक मोग करपाक, बोर जावपाक, and we have to be gentle. Moipas kindness. Moipas Moime. Moipas Pond. Okay. Thank you, Sister Scholastica. आज आमगे Sister Scholastica हा dictionary. Moipas म्हणले it is Praise God. Thank you, Jesus. kindness. Moipas म्हणले Why? gentle. Moipas Pond. Mogal kindness म्हणजे mogal, no Moipas Everything Pond. is the same, right? Moipas Why. Yes, talk So, kindness, in all of goodness. this, आम्ही आजी Povitr Atmeachem फॉलाचे उलोया. Moipas Pond, okay? Goodness, kindness, and gentleness. So, Moipas Pond म्हणलो कितें? Moipas Pond म्हणले जे खुशालकाय आमगे भितर आसता, तीच खुशालकाय मोग आमी दुसऱ्या सोवे करपाचो. जो मनीस आमचे बरे आमगे शेजाऱ्या सोवे and whoever आमगे सराउंडिंग आमचे बरे आमगे फॅमिली मध्ये आणि कायंडनेस बरेपण करपा आमगेले कित करपा जाय आमी दुसऱ्यां कडेन आमी मोयपासपणान सगळ्या बाराबर भोंवपा जाय आनी एन्श्योर करूंक जाय की बरें जिवीत तेंकाय बी दुसऱ्याकय आवडेपाक जे मोयपासान आम रावताय आनी ते संतोषान आनी बरेपणान देवा गेल्या जे जिवीत आमगेल जिवितां आसा तेंच जिवीत आमी दुसऱ्याकय आवडेपाक आमी वावुरपा जाय तेंच पासत जी कश्टां दुखां आसताय जायत जाणां सांडलो आसता ह्या संवसारांत तेंकां आमी तोच मोयपास दाखोवन आनी आमगे बरेपण दाखोवन तेंकां दाखोवपा जाय की आमी संवसारांक बरेपण हाडूं जाय म्हूण आनी मोयपासपण हाडूं जाय म्हूण कितको न्हू एकामेका सवें बरकोन वागोन मोगान संतोषान आनी बरेपणान एकमुखाचें बरें चिंतून आमी ह्या संवसारांत जियेपाक जाय तें अशें म्हूण आमी सगल्यांक एग्जाम्पल दाखोवपा जाय आनी आमगेल्या कोरण्यांनी बी दाखोवपा जाय एकमुखाक वयर का न्हू दुसऱ्या सकयल उडोवन पूण मोगान आनी मोयपासान रावोन आनी बरेपणान दुसऱ्याचें बरें कोन्न आनी आपल्यागे फॅमिलीचें बरें कोन्न न्हूय फकत फॅमिलीकूय पूण सगल्यांक आमगेल्या नेबर्सांक आमगे शेजऱ्यांक वो आमकां कोण रस्त्यार मेळटाय तेंकां
ते पासत आमी सदांच आमी तोच वावरुया आनी तोच वीत करुया की सगळे आमी पडे आमी मोयपासान जियेपाक आनी बरेपणान रावपाक खालतीपणान दुसऱ्यांक तेच खालतीपणान त्रातार करपाक न्हू गोरवान पूण खालतीपणान जेंटलनेस बरें कोन्न थँक्यू होली स्पिरीट हें उतर म्हाका खबर आसलें खालतीपण जेंटलनेस की सगळीं आमी एक म्हूण देवाच्या राज्यान न्हूय दुसरी गोडे दुसरी जात आसतली पूण आमी कितें म्हणटली आमी क्रिस्तांव आनी ती हिंदूस ना 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 सगळीं आमकां देवान शिकयलो ना हें दुसरें तो दुसरो तो धर्म्य हें कर देवान आमकां सांगलो ना तेंक हेट कर देवान सांगिलां सगळे मनशां बरे आमी मोगान रावंक जाय म्हूण सो लेट्स टेक एक्स 10:38 सारी कोंकणी घात मुगो Yes, sister. So English in Vachita. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and curing all who were under the tyranny of the devil, because God was with him. Acts 10:38. 38. आणि किती 10, 10:38, yeah. 10, 38. 38. 38. 36. Okay, down. 38. The call. Okay. 38. Okay. Read कोच्या होतून कतको देवान ह्या नाजाराताच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माकलो वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देंवचाराचे पदवे खाल आसलेल्यांक सुटका दिली कित्याक देव ताचे सोबे आसलो Scripture तेशी दवरया फावया सो हे बुडींतल्यान आमकां देव कितें सांगता की देवान जेजूचेर पवित्र आत्म्यान शक्तीन माकलो तेका देवान ही वॉज फिल्ड विथ दिस एनॉयंट केलोलो देवान तेका माकलो कितको न्हू पवित्र आत्म्यान आनी जेजून कितें केलें जेजू तो पवित्र आत्मा घेवन बसोन रावना what Jesus did देव सगल्यांक बरो कोतालो सगल्यांक कोडे तो बरे भाशेन चलतालो आनी कोण पण दुयेंस आहलो तेंक बरी केली कोणाचे देंवचार येयलोले तेंक तेणें तितूंत सुटका दिली आनी कित्याक हें सगलें तो बरें करीत रावलो संवसाराक हिंगा सगल्या वचोन ही वॉज डुईंग ओन्ली गूड बिकॉज देव ताचे सोबे आसलो तर आमी हिंगा जेजू गेल्ली हें चोयताय Jesus, how Jesus was. जेजू गेलो लायफ चोया आमी हिंगा आमकां तो देवान आमकां तो कोणें विचारलें जेजू कितको आहलोलो हाव वूड वी डिस्क्रायब जेजू आमी कितें म्हूण डिस्क्रायब कोता आहलोली आमी कितें म्हणटा आहलोली पूण आमच्यान एक हें सांगत जाता की जेजू सगल्या संवसाराक तो बरें कोतालो देव लोकांचें रायट ऑर रॉंग जीसस वेंट अबाउट डुईंग गूड तें केन्ना दुसऱ्याचें वायट चिंतूना तें केन्ना म्हणोना पण तो कितें कोतालो सगल्यांक कितको बरो कोतालो फिजिकली एंड स्पिरिच्युअली ऑल्सो तो तेंक देवागे उतोरूय दितालो आनी तो तेंक पेकोवणूय दितालो सारकें सो तो कितें कोतालो आमी आतां क्रिस्तांव म्हणटाय तर आमी वी आर लायक जीसस रायट आमी देवागेलें जिवीत जियेपाचें क्रिस्तांव जालें म्हणटरी सो आमकां तो कितें सांगता जेजू आमकां आमगेलो क्रिस्तांव आम क्रिस्तांव म्हणटरी वी आर बिलिवर्स आमकां बिलिवर्सांक देव कितें सांगता देव सांगता आमी बी तेच रस्त्यान आनी तेच मार्गान चलो जाय जे मार्गान जेजू चल्लोलो आमी बी तेंच खालतीपण तेंच मोगालपण दोयालपण लोकां दुसऱ्या दाखोवपा जाय म्हूण आनीक आमी रिवील करूं जाय आमगे भितर आहा तें कायंडनेस आमगे बरेपण आमगे मोगालपण आमगे दोयालपण कोणाको दुसऱ्या सोबें करून की आमी वायट मनशी न्हू म्हूण पूण आमी देवागेली भुरगीं म्हूण दाखोवपा जाय कितें करूं जेजू भाशेन जियेन तर आमी लूक चॅप्टर लूक बूक ऑफ लूक घेया 6th chapter 27 to 36 27
today my teaching might take a little more time. Jesu karga. Praise Luke God. 6:7, 27 to 36. But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. पूण तुमकां म्हाका खाण दितेल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तो देव आमकां कितें सांगता? आमगेल्या दुस्मानाचो मोग करात. आम कितें कोताय? आम दुस्माना गाडी माताय, शिराप घाताय. सारकें सांग न्हू, दीस रात झगडीं कोताय. आम तेंचे बरें म्हणून चिंतीनाय. तर तुमकां जोडटात तांकां बरें करात. तुमचे पड कोण नाटकायपण कोताय, तेंचें बरें कराय म्हणटा देव. आमी कोताय एश कोनू आमी कोनाय आमी आनी तेंगे डिफरंट वे आमी वागताय तेंचे बाराबर तेंच ती कोताय तशी आमी तेंचे तेज्या सुबेज दमायज कोताय. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात. तर आमकां हे देवाचें उतर सांगता, लूक सांगता आमकां कितें म्हणू तो आमकां सांगता जे तूं शिराप घालताय तेंचे म्हणटा तो ब्लेसींग घालाय. यू नो समटायम्स हांव देखून आतां केन्नाय तो न्यूज गोंयचो केन्ना हांव चोयता न्हू आनी हें गोंय कितें जाता तें चोयता न्हू आय रियली गेट व्हेरी अपसेट. आनी हांव मागीर चाडोता ते BJP गव्हर्मेंटाचे बी हांव कितें म्हणटा यू नो आमगे गव्हर्मेंटाचे बी बेस्ती कितें म्हणटाय काँग्रेस जावं BJP एवरी वन इज आ गव्हर्मेंट यू नो कोणू जावं तो आमी कितें कोताय इवन मी हांवूय बी चाडोता आनी कितें म्हणटा. बट वॉट सिस्टर हॅपन्स कोताय हें सांग म्हाका कितें हें सांगला तें स्क्रिप्चर दुस्मानाचो मोग करा. सॉरी. Luke 6, 27 27 to 36. to Luke 30. 6. Luke 6:37 and 27. 27 to 36. thank you, sir. And sorry, sister, disturbing No, in No, the no, middle. sister. So No, आमी no. कितें म्हणटा नो नॉट एट ऑल सिस्टर. तर हांव कितें म्हणटा हांव कितें कोता एक पाटी तेंक कित्याक म्हणटा आनी म्हाका मागीर रोखडो वयस म्हणटा तूं हें तेश को म्हणाय तेंक बरें मागो जाय तेंचे आशिर्वाद घाल म्हणटा म्हाका पिटर रोखडो सांगता. एतेच शिकयलें तुका देवानी तुका शिकयलां आशिर्वाद घाल म्हण देवा तेंची. तूं तेंक कांय वायट म्हणाक म्हण. देन हांव पोतून म्हगे हें कोता हांव मागीर कितें म्हणटा एश कोन तें कित्याक कोताय लोकांक कित्याक त्रास पडटाय यू नो यू फील बॅड. पूण आमचें तें झुपकोन येता आनी देन हांव रोखडें मागीर गुन्या बोगुसता बा जेजू गुन्या बोगूस तेंचे बरें कोर म्हणटा. तर आमी आमगेलो बायबल आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता की दुसरे आमगे वायट कोताय तेंकाय पासत मागाय म्हूण तेंचे पासत. आतां हांव सांगतालें सिस्टर जासंताक की जो शेजारी झगडटाय तेंक सांग म्हूण तेंच पासत माग म्हूण त्या शेजऱ्या पासत. इवन मी हांवूय बी तेंच कोता म्हगे उन्या पासत मागोता शी उनी म्हगेली एक आमगे घराको आमगे संस्कार घराको पीस पेडे कोता सगळ्यां झगडी कोण हे वाटबेसां लागोन. सो यू नो आमी फकत तेंकां भलायकी आनी तेंचे पासत तेंगेलें मन बोलतून तेंके न्हे काळीज दी म्हूण देवाको आमी मागो जाय. कोण तुका एका पोल्यार मारी जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. म्हाका दिसना आमी आतां हे संवसारा एसको कोणूय एकलो दितेसो म्हूण नो बडी आमी टीट फॉर टॅट दिवपा सोदताय सगल्यांक. सारकें हो सांग न्हू आमी आतां तेणें म्हाका एशें म्हळें हांव कितें ओग रावतलें हांवूय तशें कोतोलें आमी अशें म्हणटाय. पूण आमगे देव आमकां सांगता की एक पोल्यार मारल्यार दुसऱ्याय पोल्यार मार म्हूण. तुजे आंगावलें काडून घेयत ताका तुजो जुबोय व्हरूंक आडाय नाका म्हणून कितें क्लोथ्स न्हू आगावले ताका तुजो जुबोय म्हणून कोण जाणा कितें म्हणजे बेनियन बा आसतलें. सो कोट गो तुका हें कोणाक आडाय नाका. देव म्हणटा तुगे आंगायले काळ्या तुगे सगळें तें काण दी म्हूण. सो प्राव्य सकल आसूं हांव हें कितें जालें गो सगळें काळें जालें. ओके हेरांनी तुमचे सोरी केल्लें तुमकांय जाय तशेंय तुमी तांचे सोरी करात. तर आमी आमगे लायफाक कितें चिंताय आमकां कोणें कितें मागील जाय तूं ती वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागी नाकात. तुका कितें आहा तें देव तेंकां दी आनी तुगे वस्त तें काडून वयले जाल्यार फोर्सान ती तेंकां परतून मागनाका म्हणटा देव कितें बरो केलें जाल्यार.
म्हाका सता हे तुजी वस्त काडून व्हेल्या म्हणोलें बरो केल ती. हेरांनी तुमचे सोरी केल्लें तुमकां जाय तशें तुमी तांचे सोरी करात. तो तुका आमकां कितें जाय, आमकां सगल्यांनी बरे भाशेन वागलो जाय न्हू, बरे भाशेन रावलो जाय. तो देव कितें म्हणटा, जें तूं दुसऱ्याकोसोन एक्सपेक्ट कोता तेंच तूंय बी दुसऱ्या सोवें कोर म्हणटा देव. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य तातूंत तुमचे पुण्य कसलें. तो देव म्हणटा आमी कितें कोताय, आमगे भुरग्यांचो, आमगे घोवाचो, आमगे फॅमिलीचो मोग कोताय जाल्यार केसा आयदा. वॉट डू यू प्रॉफिट विथ दॅट? आपल्यागे मनशां सगळीं मोग कोताय, सारकें वचन न्हू. पूण तर पातकी पोऱ्यान आपणाचो मोग कोत्तेल्यांचो मोग कोत्तात. तर पातकी पोऱ्यान आपणा मोग कोत्तो देव म्हणटा तेंच ते मोग कोताय, पातकी आहाय ते देखून. तरी देव आमकां विचारता की तुमी फकत तुमगेल्याचो मोग कोतली जाल्यार तुम कित, वॉट युअर बेनिफीट, कितें मेळटा तुमकां. आनी तुमकां बरें कोत्तेल्यांक तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. देव तुमकां आमकां विचारता की आमगेलें प्रॉफीट केसोलें. डू वी प्रॉफीट एनीथींग? कित्याक आपूण कोणू आपल्यागे मनशाक कोणू बरें कोता, आपल्यागे भुरग्यांक सगळीं बरीं कोताय, आपल्यागे फॅमिली मनशां सगळीं बरीं कोताय. पातकी पोऱ्यान दोश कोताय म्हणटा देव. जांचे लाग सकल असो फ्लावी. जांचे लागचे परत घेतलेत म्हूण तुमी रावतात तांकां तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. देव म्हणटा जेन्ना तुमकां कोणें तुमकां कितें बरो केल्लें आनी तें तुमकां पोतून मेळटा म्हूण रावतो जाल्यार देव म्हणटा तुमगे कितकोन, वॉट आर यू बेनिफिटींग इन टू इट. तर कित्याक जेन्ना कोणू आमकां कितें मागो वता तो तेदोन कोणू तुका आतां सांगता आपण हें पोतून दितलो. दॅट टायम लायक समबडी एट द मोमेंट लेट मी वेरीफाय दीस, क्लॅरिफाय दीस ऑल्सो. आमी कितें दिसता, आमी एके पाटी कोणू रीण काडटा, सारकें वचन न्हू, दितो म्हूण मागताय, म्हाका पयशे दी हांव तुगे दितलो, सारकें वचन न्हू. पूण ओदो जाण मनीस ते रीण घेताय आनी इसरोताय दिवपाक. तेंक ते पोतून दिवपा वखदार तेंक एकदम त्रास पडटाय. हिंग देव आमकां सांगता जो मनीस आमकोडे कितें बरो कोता, आमगे केन्ना शेजार येताय म्हाका कितें साकर दी म्हूण, तांदूळ आसनाय, तांदूळ म्हाका कितें दिता, आमी तेंक दिताय. तो तेजेर आमी पोतून मेळोंक जाय म्हूण तें आमी केन्ना आस दवरून रावूंक जायना. जे तूं तेंकां दिता तें काळजासून दी. आनी ओके फायन, तुमी केन्ना पयशे दिताय, ओके ऑफकोर्स आमी केन्ना लोकांक दिताय 10,000, 5,000, 10,000 आमी दिताय, रायट. पूण आमी कितें कोताय, पोतून ते माग हांव म्हजे पाटीन हांव जाल्यार एशे कोन्न 10,000 बा दिले, हांवें केन्ना कोणा कडेन पोतून केन्ना मागलो न्हय. पूण समटायम्स लोक लाखान पयशे मागताय आनी मागीर ते तुका पोतून दिनाय, दिता म्हणटाय आनी. एंड यू हॅव टू वेट फॉर एजीस. ओदो जाण 15 वर्सां 16 वर्स देखून तुगे पयशे दिनाय. तूं तेंकां तुका गरज आसता पूण तुमकां तें मेळनाय. सो आमगे संवसार आतां एशे कोन्न जाला. हें काडें येशेला फ्लावी, कांट रीड. Now this one, sister. तिलाय तितलें पोरों घेवच्या मोनान पातक्यांक आत- उश्णें दितात. ना एशे कोन्न मुगो ब्लॉक केस येता ब्लॅक कलर. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानां हय, पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवशी आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तो देव सांगता की तुमगे दुस्मानाचो मोग कराय म्हूण आनी तांकां बरें कोराय म्हूण सांगता. आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. देव सांगता कोणें तुमकां बरो केलें तुमी तेंकां दियाय म्हूण. केसलें परत मेळो जाये म्हूण आशेन दिनाकाय म्हूण. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी भोव व्हडल्या देवाची भुरगीं तुमी जातेल्यात. तर अनपकारी आनी Yeah. Flavia, just go Hotia. out. Kontia, Hotia. Yeah, something black. to get the black. Okay. आणि परत आणि घेवच्या मातशें वयर तेन्ना काड. तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी भोव व्हडल्या देवाची भुरगीं तुमी जातेल्यात. तर
अनौपकारी आनी कोट्या मनशां सोरी तो कोवालो तरी देव कितें सांगता हिंगा तुम जेन्ना बरें कोतोली एंड यू फॉरगिव एवरीवन एवरीथिंग आनी तेंगे सगळे बक्षितोली आनी तेजी आस दवरपा नाय तेतून देव सांगता तुमचे तो बेसांव घातो म्हूण व्हडलें in English it said be merciful just as your father is merciful. तर तू देव जसो आमकां कोवालायन दोयाल आसलेलो तेसो तुमी देवा दुसऱ्या बरे दोयाल रावाय म्हूण आनी जेन्ना आमी सगळे आमगेल्या दुस्मानाचो मोग कोतली तांकां आमी कितें लँड वेन वी लँड एंड एक्सपेक्ट नथींग बॅक आमी कोणाको कितें मागो येयल्लें तांकां आमी दितोलें आनी तें पोतून एक्सपेक्ट करपा नाय आमी तेजे आस दवरून रावपा नाय की तो दितो म्हूण तेन्ना तो म्हणटा ग्रेट वील बी युअर रिवॉर्ड देवागे ओन्ली तुका हें मेळटोलें बेसां मेळटोलीं म्हूण मजुरी मोजुरी मेळटोली देवागेली आनी तुमी देवागेली भुरगीं म्हणटा तो यू वील बी चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाय गॉड फॉर आमगेलो देव फॉर ही इज गूड टू द अनग्रेटफूल देव आमगेलो जी मनशां अनौपकारी आसाय ते मनशां बरें कोवालो ही इज मर्सीफूल एंड आनी तो बरो इवन फॉर द विकीड जी अनौपकारी आनी कोट्या मनशां जी आसताय तेंचे बरें देव कितें म्हणटा देव मर्सीफूल आमगेलो देव कोणवालो बी मर्सीफूल तो आमकां सांगता जसो तुमचो बाप दोयाल तशीच तुमी दोयाल जायात तो आमकां सांगता हिंगा लूक अपोस्टल लूक आमकां कितें सांगता की तुमी जसो देव आमगेलो सर्पोद्विदात देव आमचे बरें दोयाल आसलो तसोच तो आमकांय बी दोयाल जायात म्हणटा बाय लवींग आमगे दुस्माना मोग करून तांकां बोर करपाक आनी कितें हे ज्यो आमगेले भितर ह्यो क्वॉलिटीज आहाय आमगेले जे गूण आहाय जे देवान आमकां पवित्र आत्म्यान जे दिल्याय ते बेश्टे दवरूं मेळनाय आमकां वी आर नॉट लेफ्ट टू वन्स चॉयस आमकां तो फकत आमकां दवरूं दिल नाय ते होली स्पिरिटान ते तेणें दिल्याय हे आमगेले जे गूण आमचे भितर हे जे फॉलां जी आमकां पवित्र आत्म्यान दिल्याय ती आमी दुसऱ्या सांगाताकोय बी शेअर करपाक की शेअर म्हणपाचें तेंकांय वांट दिवपाक तितून वांटूंक ती तेंकांय वांटूंक न्हूय आमचे सवें दवरपाक सो अपोस्टल पॉल आमकां कितें सांगता चोया टायटस 3:4 But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become His according to the hope of eternal life. Amen. सो हिंग कितें सांगता कोंकणीन पूण उदेल्ले आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणाराचे उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशांताय तर कोणागे मोग जालो देवा सोडवना देवा गेलो आमचेर व्हड माये मोग उदेलो आमगे जिवितांचेर ताणें आमकां तारण दिलें तें आमी केलेल्या बऱ्या कोतुबाक लागोन न्हूय तो देवान आमचे सगळीं बोलेपण आपल्यागे सोडवना आमगे देवान आमचे जी ओतयलें ती आमगे बरें करतुबा लागोन दिल नाय पूण आपलेच काकुतीन देवान आमची काकूत केली आमकां नितोल करून नवो जोल्म आनी नवें जिवीत दितो पवित्र आत्म्याचे पदवेन ताणें आमकां तारण दिलें तो चोय आमगे देवान आमकां बरी आमगे कर्तुबा लागोन बरें दिल ना पूण आपल्यागे काकुतीन आमकां नितोल केली आमकां एक नवे जिवीत दिलें जोल्म दिलो आनी नवें जिवीत दिलें कोणा बरी पवित्र आत्म्या पदवेन ताणें आमकां तारण दिलें तेणें आमकां इटर्नल लायफाचे पदवी हें दिली कृपा दिली सो दॅट बींग जस्टिफायड बाय हिज ग्रेस वी मायट बिकेम हेज आमी कोण जातोली म्हणून देव जेजू गेली आमी देवाक बराबर मानवतात ते ताचे दोयालेन आनी बोरवोशान रावतात त्या सासणीक जिविताची दायची जावचे खातीर आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबांपणी आमकां दिलो तो देवान आमकां वी बिकेम हेज ऑफ
with Jesus Christ. देवाक पोट जिवीत देवान पोट दिलोलें. So जेजू सांगाता आमी तेच एदेरी जालीं जेजू देवा बरें. For according to the hope of जी आमकां देवाचेर आमी भरवशान आसाय. कित्याक for eternal life. पुनोन जिवीत, right? पुनोन जिवीत म्हणटाय न्हू गो तेका? पुनर्जीवित, yes. सासणीक जिवीत, सॉरी, सासनिक, sorry, सासणीक yes, जिवीत सासनिक खातीर जीवित, sorry. आमी दायजी जावचे खातीर आमी कोणा वाज देवागे आमकां आपणा मानवलेली कोल्याक देवान आमकां तेगे दोयालेन आनी बोरवोशान आमी रावताय की आमकां सासणीक जिविताची दायजी जावचे खातीर कोणा सोवी सोडवणारा जेजू क्रिस्ता उदेशी आनी त्या पवित्र आत्मो सुबापोनीन आमकां दिला. देवान आमचो पवित्र आत्म दिला ज्या उद्देशी आमकां हे इटर्नल लाईफ देवान दिला. अँड वी आर into his heirs. We are considered as the heirs for his kingdom. आम कित कोता एक पार्टी आमकां जाय की देवान म्हणलें की देवागे उतर सांगो जाय की आमी कोणाक आमकां बरें कोता न्हू we would expect the scriptures to say that God is kind to the grateful and the righteous. आम कित म्हणटाय देव फकत कोण पड ग्रेटफूल कोण पड थँकफूल आसताय. ग्रेटफूल म्हणून कितें ग्रेटफूल मीन्स उपकारी उपकारी होय उपकार दोताय आमी न्हू आम लोक दुसऱ्यागे उपकार दोतायचे आमकां कोणें कितें केलें तेंकां आनी देव आनी आम सारकी कालती रायचस मीन्स आमी देवा बोरेक प्रमाणिक प्रमाणीक रावताय. देवा बोरेक आमी प्रमाणीक रावताय. सो आमी जेन्ना देवा बरें प्रमाणीक रावताय तर दुसरें कित आम कित चिंत म्हणून सोदताय आमकां कित जाय देवानी तेंकां कोण जो प्रमाणीक आनी उपकारी आसता तेका बरें करपा जाय. पूण हिंग तेश कोना देवा बरें तेश कोना. देव कित कोता देव सोदां मोवालान दोयालायन कोणा बरें रावता. इवन जो मनीस तेज बरें अनोपकारी आहा आनी सारको वायट मनीस जे संवसारान वायट कोता पूण देव तेंक कित कोता देव तेंकांय बी दोयालपण दाखयता आपल्याले आनी तेंकांय बी तो बरो example, कोता. sister example, even the last supper जुदासाक घेऊन Yeah, तेगे जेवण होय. केलें. So Though Judas he कित knew. कोता Judas was greedy for money. आनी त्या पयशां लागोन तेणें कित केलें जेजू इंकिलो पूण जेजू जाण आहलो जुदास आपल्या हें कोता म्हूण बिट्रे कोता म्हूण पूण तोरूय आसतना जेजून जुदासाचो मोग केलो. सेकंडली पिटर देव जेजू जाण आहलोलो की पिटर आपल्या नेगार वयतो म्हूण ती पूण तोरूय पुसान जेजू तेज मोग कोतालो आनी जेजू देवाको मागतालो की पिटरा निवार म्हूण ते देंवचारागे हातांतलो बिकॉज देंवचार सोदतालो पिटराक he says the devil wanted to sift you like wheat but I prayed for you. जेजू तेक सांगोता पिटराक one of the scriptures Jesus is telling him the devil wanted to sift you like wheat but I prayed for you. So चोय आमगे देव आमचे जेजू मागतालो पिटरा पास पेद्रू पासत इमॅजिन तेगे मोग कितू वाडटा तो आमचे पासत आनी तोरूय पुसान आमकां कितें दिसता आम बरी आम उपकारी आम सारकी कित म्हणो गो ती प्रमाणीक आम दिसता वी आर रायचस आवय आमचे सो आनी देवस्पणा आनी कोणू आहा आम मातशे 2-3 स्क्रिप्चर सांगिल्ल्यो हिंगा थिंगा आम दिसता आम सगळे बरें कोताय. नो माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आम सगळीं वी ऑल फॉल आम सगळीं सकयल पडटाय. 2 मिनटां भितर आमकां राग येता म्हाका आनी हांव आनी येते देखू दॅट्स द रिजन आय जस्ट कीप अवे फ्रॉम दॅट न्यूज म्हाका म्हळ्यार केन्ना मिस्टेकीनी तो न्यूज तुजे मुखार येता अँड यू सी दॅट आनी तुजे काळी सारकें फुटोता. यू फील सो बॅड तुगे तो न्यूज आयकील म्हणटोरी हें कित जाता संवसारान आनी हांव सोदां एश कोन्न युट्यूबाचेर बेश्टें घायल्या ते एपल टीव्हीचेर सगळें येता कित कित खूंय जातें खूंय बुकां बेलो खूंय हें जालें एन तुगे काळी सारकें एश कोन्न घोट जाता कित जाता संवसारान
आनी मागीर हांव म्हणटा हें तूं देवान आमकां ऑलरेडी सांगिलां. यू नो वी आर प्रिविलेज. आमचें बेसांव आहा देवालें. कित्याक काय म्हूण आमगेले देवान सगलें आमकां सांगिलां जें जावपा आसतें. देर आर पीपल हू डोंट इवन नो कितें जाता तें संवसारान. आमगे क्रिस्तांवां तांकां खबर देखून ना. सो आमी तांकां पावो जाय. तेंचे बरें आमी आमगेले वी हॅव टू रीच आवट टू देम. वचों जायें दुसऱ्या बरें आनी तांकां तें देवागे उतर सांगो जाय. सो सिस्टर मारिया सगळे सायडीन ट्राय कोता आपल्याको जात ते भाशेन देवा उतर दुसऱ्या पावोवपाक. ते गरज नासली इतिहास स्क्रिप्चर आनी गान यू नो टू मेक दॅट ग्रूप. बट सी हर हाव ब्लेस्ड वी आर टू हॅव सिस्टर मारिया. यू नो कित्याक तें चिंतिलें चोय पवित्र आत्म्यान तें दिलें गिन्यान की तूं हो ग्रूप ओपन कर. हे उतर जे मनशां वाचूं कोणा एटलिस्ट तांकां तें आयको जाता. रायट. सी हाव द होली स्पिरीट इज वर्किंग इन आवर लायफ्स. And we are so privileged. हे उतर जे ओद्दा खबर देखून ना देवान कितें बरयलो आसते. ते ते उतर आमगे काळजां रिगून दवरूं जाय. ते उतराचेर आमी एवरी टायम मेडिटेट करूं जाय आनी शिकों जाय देव आमकां कितें सांगो सोदीत तो. यू नो म्हाका पळय लास्ट वीक फ्लॅटी म्हणटालें सिस्टर तूं पवित्र आत्म्या वरवीं मातशें उलय म्हूण. यू नो हांव चोयता लास्ट वीक आय वॉज लिसनींग टू दीस फॉर द पवित्र आत्म्याचें हें करपाक. एंड यू नो इट इज सो ब्युटिफूल. पवित्र आत्मो कितकोन येयलो आनी कितकोन आमकां तो शिकयता कितकोन तो आमगे लायफाक. यू नो इफ वी आनी हांव चिंतालें देवा आर्ग म्हूण म्हाका नेटीन हें पवित्र आत्म्या हें टॉपीक घे म्हणलें तें नेक्स्ट वीक. वाय यू नो इट इज आमकां हेल्पफूल. ते आमकां कितू शिकयता. यू नो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर लायफ. पवित्र आत्मो म्हणलो सगळें आमगे लायफाक तो मेन पर्सन. मेन आमगेलो Praise सगळो God. लायफाक आमगेल्या. तो ना जाल्यार आम झिरो. Yes, And you we are know, nothing. Jesus is so good. जेजून आमकां पवित्र आत्मो धाडलो. आपोन गेलो आनी आम पवित्र आत्मो दिलो आमकां. आपोन देवा बरें गेलो. And see how much he loves us. आनी आम कित कोताय. आम कित कोताय. आम दुसऱ्या बरें हें कोताय. आम मोग कोताय. आमकां एक्चुअली आम कितें डिजर्व जायनाय. There is nothing that we have done to deserve God's love, loving kindness. आम कितें केलो ना बरें केलां. Just see into your conscience. No. Deep down तुमगे भितर कॉन्सियसना चोयाय. आम कितें आयज दिसाको कितें आम वायट केलें तें चिंताय. आम कितें चिंतन केसनी पाड्यो येयलो आहाय जाल्यार ती चिंताय. We are not saints. आम सांग. We are not saints. We are not perfect. पूण आम देवाको मागो Yes. जाय. जेजू ही टेम्पटेशन आमची येताय ती पयस कर म्हूण. You know, we can fight back. But the thing is, if we are trying to imitate, जेन्ना आमी जेजू सारकी जियेपा सोदताय जाल्यार आमी आमगे तोंड बंद करूं जाय. झिप करूं जाय. यू नो म्हज्यान आमच्यान घरांत कर्ज लावपा जाता. मुगे उनी अशें म्हणटा तेशें म्हणटा म्हूण भावा सांगो जाता. पूण हांवें मुगे भावा सांगलो कित्याक म्हाका नाका तेंचे मत झगडी जालोली. पूण हांवें मुगे चेडवा सांगिल्लें आमी देवाको मागे ते चेंज कर म्हूण. Yes. यू नो दिस इज द बेस्ट प्रेयर. Argan Jesu. तेंचे बेसांव घालपाचें. ओय आम कितें बरें कोनाय. आमी एवरी टायम मिस्टेक्स कोताय आमगे लायफाक. एक न्यूज चोयलो कितें चोयलें आम थिंग कर्स कोताय. आनी कितें आमगे घराको आमी कितें केलें आम रोखडी उठाय उतर मुठाय जी मुणा आसता रावपाची. बिकॉज आमी ते संवयेचे गेलो आहाय. This become a habit for us. पूण आम देवाको कृपा मागो जाय की आमकां हितूंतले भायर काड म्हूण. आम मागो जाय. इट्स नॉट इजी. तुम जाणाय म्हाका आतां हे सगळी मुगे टेन्शन आहा हांव कितें कोत्तें हांव 2 Corinthians 10:5 घेता. यू नो हांव तें घेता. आनी हांव ती स्क्रिप्चर घेवन एवरीथींग आय रायट. ओवर स्लीपिंग केन्ना टेन्शन मुगे चड जाल्यार हांव हायीत रावता. तूं मुको बॉक्स चॉकलेट दवर त्यो काबार. If I am depressed within me, you know, no, this is the truth. You know, we are humans. आमी आमगे लायफाक तूं तर म्हणी तूं ना हांव हें कोना. You're telling lies.
but this is how we Yeah. are. We are all the same. आमचे Yes. मत डिफरन्स आणि ना पूण आमी देवाकडे मागो जाय हांव तें आमी आतां एक पळयत कितें केलें आय रिकॉर्डेड इट सो हांव घाता आनी आय ट्यून इट इन माय हांव तो हेजेर घाता आनी हांव ते इयरपॉड घाता आनी हांव आयकोता and I say that and I'm really telling you brothers and sisters it is very powerful म्हाका न्हीद पडटा Yes. म्हाका न्हिदपा मुगे म्हणटा प्रॉब्लेम हांव नोना कित्या ती बट द थिंग इज वेन आय लिसन टू दीस आय डोंट हॅव एनी थॉट्स म्हाका कसली चिंतनी येयनाय ना म्हूण म्हाका भिरांत येयना मुगे जिवाचेर नाजाल्यार हांव चिंत ना हाल पयशे नासतना हांव गोंय कितको रावतो तें हें सगळें देव मुगे घेवन पयस काडटा पवित्र आत्मो आनी हांव कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याक तूं मुज भितर आ सो वाय डू आय सी दीस म्हाका कित्याक दिसपडटा हें सगळें नाकारलोलें पवित्र आत्म्या हे थॉट्स मुजे कित्याक येताय रात हांवें सपोन चोयलें आय टेल यू वन ड्रीम ऑफ मायंड वॉट आय सॉ येस्टरडे हांवें चोयलें म्हाका काम मेळ्ळा ओके बट वॉट आय सॉ वॉज दॅट जॉब वॉज व्हेरी डिफरंट जॉब कित्याक हांव कोणागे एश कोन्न बोर्ड आसता डिस्प्ले बोर्ड काडटा दुसरे कडेन वता Yes, वॉट अ Lord. stupid dream it was. I got up, thought over it, and I cancelled it. And I told the devil, तू म्हाका एक असो सपोन दाखयता माय गॉड विल नेवर पुट मी डावन तो वच जाल्यार म्हाका वयर पावयतलो न्हू सकल ती तुगेल यू आर अ डिफिटेड सोल आय टोल्ड हिम यू आर अ लूजर and he has won the victory for us on the cross and देव म्हाका तेसो जॉब केन्ना दिचना and I rebuked it in the name of Jesus because देव आमकां केन्ना सकल न्हू he said we are the head and not the tail तो आमकां हितून मोग Yes. कोता आनी तो आमकां शिकयता की तुमी सगळ्यां बरें मायमोगान राय बोरकून राय दोयालपणान रावाय कोणू अनपकारी जाणली जाल्यार ती तुमकां वायट करूं ओ ती विकीड आसूं and the lost देव सांगता जो सांडोला तेंकाय तुमी हें कोराय जो hopeless sometimes we ourselves we feel hopeless आम दिसोता आम सांग we are hopeless आम दिसोता आमगे सगळो बरोच काबार जाल म्हूण right or wrong when situations are very bad आम दिसोता we are hopeless we are useless we think सारकें. so down आमकां सा सकल पावयताय but then no God didn't bring us to this life देवान आमकां तेसो लायफ दिलो ना he said you are the head and not the tail always above you're successful productive victorious anointed Amen. Praise God God. has brought Amen. us to excel in our lives तेणें आमकां सकल पडो हाडलो नाय तेणें आमकां सदां जोयती म्हूण जावपा हाडलें संवसाराक successful Praise God. prosperous but for that Yes. also we have some commands of God ते देखून जावपा देवागेले कमांडमेंट आय जेन्ना देवागे उतर आमगे लायफा पाळटोली वी विल बी ओबिडियंट आमगेले लायफा सगळ्यान चड इम्पॉर्टंट ओबिडियन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड उगडास दोराय देवागेल्या उतराक पाल दिवपाचे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट जे उतर देवागे आहा ते आमगे लायफा आमी ते आपणावन चलो जाय आनी भावार्थान रावपा जाय so we will see a successful life in front of us आमकां दिसोता Yes. आम फेलियर जाली आम जालना कित्याक because we are not doing it right sometimes आमगे लायफा आमची हितुली मोळां झुजां आमी टर्मेंट्स येताय आमगे लायफा not because we are bad पूण तो आमकां तेतून देखून शिकयता he is pruning us Yes, होय. जाणाय ग्राफ्टिंग कोतालीं पयलीं जाण तूं आंब्या झाडां बी बरें आहा जाल्यार ग्राफ्टिंग कोतालीं होय. बांदान आनी ते अशें करून बांद इन माय चायल्डहूड वी रिमेंबर आमकां इस्कलां शिकयतालीं कित्याक बांदता तूं तेका आनी ब्रांचीस येवन तें बरें फ्रुटफूल जावपाक रायट सो देव आमकां तेशें कोता सो वी हॅव टू गो थ्रू दॅट आम ते हितून वचपा जाय प्रोसिजर्स सगळें देव आमकां कोता हांव जाणा म्हाका ओरोस जालें I'm going through a lot. तू मुटोली म्हाका फ्लावी मुटालें तू कडे गोंय येतरी Flavia has been how long in Goa, Flavia, from Bombay? 8 years, sister.
How long have you been struggling to find a job in Goa? Imagine. Past few years, yes. Exactly. This is what I want to tell you, Flavia. You know, everyone says, you know, the bhairoitai, thinkam korung. But you know, the life in Goa is completely different. And in Goa, itule expensive, my God. Praise God. It's so difficult in Goa. People are all, you know, kamge ek neighbor and borele Fatima, please to go ina ka. Te pukor and hui pun kam koru right kor. Pun kam tuk dewan dipa zai. We cannot push ourselves for work. When dewa naka. Tuk ten kelole at Flavian sangil da shenta ke chara kam mele. Pun that was not God's plan for her. He had another plan for Flavia. Yes. Amen. I can come. If I had a helping hand in my house for me, की चल म्हाका पयशे मुगे हांव बेकार देखून रावलें चल मुगे कोणू आहा म्हाका पयशे दितलो चल बाये हांव चोयतलो मागीर हांव पयशे धाडना तुका दिसान दीस तुगे देस्पेजाक I can very well go and sit with my mother. Although the caretaker is there. म्हज्यान सदां मुगे मागीर बरें बसोन ते खबरो सांगो जाताय. Right or no? सारकें. But we all have our difficulties. That's the reason हांव तुका सांगता जायतो लोक त्रासां आहाय आम तेंचे बरें बसोन तेंक मातशें बुजवण दीन देवागे उतर दीन तेंगेलो स्पिरीट आमी वयर काडून अपलिफ्ट करूं जाता तेच देवागे उतर तेंक दीन तो बोरवोस दिवपा जाता जो बोरवोसो एब्रेमा आहलोलो देवाचेर जो बोरवोसो आमी घेन आज देखून आहाय देवाचेर फ्लाविया आज देखून देवाचेर तोच बोरवोस घेन एक दीस देव तेका काम दितो म्हूण पूण देव जाणा केदोन दिवपा जाय ते फ्लाविया तें जॉब देव जाणा म्हाका कित करूं जाय तें सो आमच्यान देवाचें शीण करूं जायना आणि काम आसून आसून सिस्टर बेसांव तेगे हाय he's been a Amen. long associate. Exactly. Praise Yeah. God. Lack ना कांय. No, see, हांव You आतां don't lack म्हाका खबरच anything. जालें म्हाका कांय लॅक ना आय डोंट लॅक एनीथींग पूण दुसरो आहाय लोक जे मनशां जेवण ना ओदा म्हळ्यार कांय ना सो आय हॅव टू एक्सटेंड माय हँड इवन वेन मुको ना ते दोना That is called a kindness, gentleness, and goodness towards other people. And that is what I'm thanking God. हांव देवा अर्घ दिता म्हाका देवान ते काळीज दिली देखून मुको 2 रुपया जाल्यार 1 रुपया हांव दिवपा शिको जाये That time the blessings overflow. तूं कोणा देखून हुंयच्यान कितें येता तें बेश्टें येता Praise God. God is so faithful. पयर ब्रदर सकुरान सांगलोलें की आपण कोणाक कितें दिलोलें तेका तेज्यान सुबेज पयशे मेळ्ळे म्हूण देव आमगेले 1 रुपय रीण दोना ही नेवर किप्स तूं सोजमोशी आमगे बायबलान बरयलो आहा की आमी देवाक 10% देवा दिवपा जाय म्हूण एंड वी आर नॉट टॉट इन आवर चर्च आमगे कॅथलीक चर्चान तर हांवें केन्ना आयकलो ना बट इट इज देर आनी देवान कितें सांगलां जेन्ना तूं मुगे घराक आदार दितोलें तेदोन ही सेज आय ओपन द विंडोज ऑफ हेवन आनी तूं ब्लेस कोतो म्हूण आनी जो मनीस इगोर्जेर टायट्स दिता त्या मनशाक केन्ना लॅक आसना तूं केन्ना कितें फाल्त जायना नो मॅटर तूं खूंय कितलें गरीब आसो तुगे घरा शीत आनी तुगे घरांत जेवण केन्ना हाल जावपाना आनी तो देव सोदां तुका कितें उणी कोचना दॅट इज हीज प्रॉमीस तुका पयशे आस मो तूं गिरेस न्हू मनीस तुका जेवण जायें तुका रोप जायो सगळें जायें रायट पूण तो दिता तुका तो म्हणटा तूं कितें हुस्केता फाल्यां लागोन फाल्यां कोण चोयलां देव म्हणटा फाल्यां प्रॉब्लम फाल्यां येतोली तेदोन ती चिंताय आयच्या दिसाचें आयज कोराय पूण आम कितें कोताय इवन मी आवय हांव हिंगाचेर तरी कितें कोतोलें कोण दितलो तें चिंतून पयलें वताय दीस इज वॉट वी आर सो देव सांगता जी होपलेस आहाय जी रिबेलियस ओदोदा रोगलो राग येता वी हॅव टू रीच आउट टू दोज पीपल तेंक तुमी मोग दियाय ती मोयपासान तेंक रावपा तेंचे बरें मोयपास दाखोयाय तुमगे बरेपण दाखोयाय खालतीपण दाखोयाय आनी सगळ्यां बरें मोगाल रावाय कांय खालतेपणान आनी दोयालपणान रावाय म्हूण सांगत तो
आमकां व्हेरी इजी आमगे भुरग्यां आमगे घोवा आमगे भाव भयणां बरें बरको मोग दाखोवपाक आमगे मायपायक मोग दाखोवपाक व्हेरी इजी सारकें वसान न्हू ते कोणू कोतलो पूण दुसऱ्या सोवें कोर म्हणटा जेजू देव आम सांगोता हें देवागे उतर इट इज स्पिरीट ब्रेथ यू नो इट्स ब्रेथ ऑफ गॉड एक एक उतर आनी हें उतर म्हणून जेजू तो आमकां ते आपल्यागे उतर जेन्ना आमी हें वाचताय आम देवाको उलोयताय तो आमकां उलोयता आनी आमकां सांगोता आपुणाक कितें जाय तें आम कितको आमगे जिवीत जियेवपा जाय तें पूण आम कोताय जाय तू डू वी डू दॅट आमी सांडटाय म्हजे भाव भयणां आमी सांडले हे संवसारांत हे संवसारांत तूं सगळे प्लेजर्स सोदपाक हितूं हे संवसारांत कितें जाता तें चोवपाक आमी सांडटाय पूण देव आमकां कितें सांगोता आमगेली नदर आपल्याचेर दवर म्हूण न्हू ह्या संवसाराचेर हो संवसार 2 दिसांचो पूण देवान आमकां जिवीत दवरलां एवरलास्टींग लायफ इटर्नल लायफ आमी तेजेर फोकस करूंक जाय न्हू ह्या संवसाराचेर न्हू ह्या संवसारा दौलतीचेर न्हू हे संवसारा हे मिडिया आमकां कितें दाखयता मिडिया आमकां कितें शिकयता मिडिया सांगता ना तुगे बरें चीत दुसऱ्यागे चीत नाका यू सी नाव डेज कित कित मिडियाचेर जाता तें चोय हे रिल्स म्हणून आनी काडले आतां लोकांनी चोय त्या रिल्सां लागून लोक भुरगीं कितको मन वयताय ती त्या रिल्सां बरें बसल्या एक एक वर देखून थिंग तूं खबर देखून आसना समटायम्स हांव कितें स्क्रिप्चर चोवपा वयता थिंग तुका आनी कितें दिस पडटा तूं रिल्स देवागे चोयता झुपकोन दुसरी रील येताय आनी ते एंटरटेन आहल्या मागीर तूं थिंगा सांडोलें इट हॅपन्स And today, you know what I prayed to God? Jesus, the Holy Spirit only brought this thought to my mind because it will not be of the devil. Ki 10 dis tu phone pois dormun bon kon. And just be closer to God. Can we do that? Can we sacrifice that for God? Amchan jata? पूण आमच्यान देवाको ती कृपा मागोन जाता की म्हाका करूं तूं आदार दी म्हूण म्हणजे आमगे भुरग्यांक सांगोत जाता 10 दीस हांव तुमकां उलोवची ना म्हूण बट आय कॅन टॉक टू माय मदर ती केशा ती चोयन बंद केलो फोन कलास कॅन वी डू दॅट आमको जाता बट वी हॅव टू आस्क द ग्रेस ऑफ गॉड देवाको मागो जाय आमकां तें काळीज दी म्हूण मोयपास बंद बोर म्हूण आमगे काळीज दुसऱ्या सवे मोग दाखोवपाक दोयालपण दाखोवपाक इन दीस वर्ल्ड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक देवान दुसऱ्या मोग केला जो मनीस अनपकारी जो मनीस घातकी जो मनीस सगळें पॉझिटिव्हपण कोता ह्या संवसारांत तोरूय आसतना तो आमचो मोग कोता आनी आम कितें कोताय आयच्या दिसा तुम चिताय आतां तुम चिताय तुमगे कोसेसा सोन तुम कोणाक कितें बरें केलां समथींग व्हेरी गूड चिताय तुम कितें केलां एश कोनू तुमगे कितें आहा तें चल हांव कोण आमगे दुसरें आहा तेका बरें काम ना तेका घरांत जेवण ना तूं चिंतिना चल एक 5 किलो तांदूळ व्हरून तेंका दिया तेंक थोडेशें कितें दिया तेंगे एक सोमोन वयतलें जेवणाक तुम चिंतिलां डिड ऑल डू इट कोणें केलां तेक म्हणटाय मोग दोयालपण मोयपास दुसऱ्या सोवें उतरान कोणू मोयपास दाखयता कोरण्यान दाखोवपा जायो Show it with your actions. आमी देवान सांगोत तें उतरान चलोवंक जाय इट्स इजी हांव हें शेअर कोता पूण हांव म्हगे लायफान आपणायना कितू जाण येताय प्रीच कोन्न वयताय कोताय आमी जे देवागे उतर सांगोता तूं कोणी कोणू तुका ना ते दोणा आसते दोन कोणू दिता तुका ना कितू तूं थोडे काण दिवपा शिको जाय That is the biggest sacrifice and love you're showing towards others.
आर्गां जेजू आमी लॉस्ट, आमी फकत आमचें चिंताय, आमी आनी दुसऱ्या चिंतू पावनाय. आमगेलें बरेपण, आमगेली फॅमिली, मुगे फॅमिली तेंक सगळे आसूं जाय. तेणी आमकां बरें केलें, आमी बरें कोतोली. आमगे मनशे ओदो जाण आमगेली फॅमिली कितू अनग्रेटफूल आसोता. ओदोद आमगे फॅमिली मनशांक कितें दिसोता, तूं तेंक सगळें हाडली, तेंक दिसोता ती तुगे ड्युटी म्हूण तेंक दिवपाची, आनी तेंगे ड्युटी कांय ना म्हूण. बट स्टील तूं तेंक कोता. दॅट इज कॉल्ड मोयपास. बिकॉज तूं तेंगे तें अनग्रेटफुलनेस चोयना, अनपकारीपण चोयना, ती कितकोन तुजे बरें वागताय तें तूं चोयना. तुगे सगळें घेवन देखून ती तुजे फाटल्यान सुरमाताय तुजेर, स्टील तूं तें स्मोक कोता. दॅट इज कॉल्ड मोयपास, दोयालपण. तेंचे बरेपण आशेत तूं, कित्याक तूं तें स्टोरी पुसान मोग कोता. ती कितली वायट का न्हू तुका. आनी आमगे देवागे उतोर आमी तेच शिकोयता. देव आमकां तेच शिकोयता. आमी म्हणटा हें तें कितें हांव कोतोलें, तेणें म्हाका कितें केलें बरें, सगळें खबर तेजी म्हणटाय आमी. बट न्हू, तेशें को करूं जायना. देव म्हणटा तेशें को कोनाका, तेंक बरें कोर. आमी केन्ना चिंताय आमकां देवान कितू केलें आनी आजून कोता तें. डू वी एवर थिंक अबाउट इट, की हाऊ मच गॉड डीड फॉर अस एंड ही स्टील डुईंग फॉर अस. आमी चिंत्ताय, मातशें आमी चिंतून ओगी बसोन चिंत्ताय केन्नाची, तें मोना हाटाय पुणू तें चिंतोप, आनी आमी एप्रिशिएट कोताय देवाक. तो हितू आमचो मोग कोन्न, मायेपण कोन्न, दोयालपण दाखोय न्हू, आमी पातकी जावन देखून आमी एप्रिशिएट कोताय जाय तेका. आमी फकत जाणाय कंप्लेन करपा आनी ऑर्जोपाक. जेन्ना आमगे कामां मागलो ती जायनाय ते दोणा. आमी देवा बरी, आमी अनपकारी न्हू, उपकार रावपा जाय. वी हॅव टू बी ग्रेटफूल. सगळें तें आमकां दिल ती बेसांवां पासत, आनी तेका आमी ग्लोरिफाय करूं जायो. तेका आमी वंदन दिवपा जायो, वाखाण करूं जाय, वाखाणी दिवपा जायी. तो आमकां कोत्ता तेक लागोन, जे आमच्या लायफा आमकां डिजर्व देखूं जायनाय, पूण आमी देवा इसरोताय. जेन्ना आमकां सगळें मेळटा तेदोन आनी आमी सामकी इसरोताय, पूण जेन्ना कोश्ट येताय आवय तेदोन आमी देवा बरें धांवताय. तेदो आमी देव जायो, कित्याक देवागे बेसांव जायी, नाल्यार आमी देवा विसरोताय. तो नाच आमगे स्केज्युलाचेर. खूंय गेल मू देव जाणा, आनी हांव खूंय गेल मू देव जाणा. आय एम बिजी वीथ माय लायफ, नॉट वीथ गॉड, एंटरटेनिंग मायसेल्फ एंड एन्जॉयींग. वो आमगे लायफ सदांचो. आनी वी बींग क्रिश्चियन्स आमी अशें कोन्न जियेताय. आमी जोरी तर आमगे पातकां तर देवान तर चोयलोली, we would have been like those miserable people. तेणे आमकां सोडो जाल्या. आमी चिंताय तेशें कोन्न देवान तर चिंतलोलें, चिंताय आमी कितें जाता आसलोलीं ती, आमी खूंय पावता आसलोलीं ती. आमी आमचे मदें डिविजन कोताय. आमगे देवाकोय बी डिविजन कोताय. There is no division. आमी सोगलीं एक. We are the church. In one, we are all body of Christ. आमी Jesu Christa गेले सांदे सोगलीं. So we are one body. And he is coming for us. Jesu येता कोणा लागोन? आमकां लागोन येता पोत्तून संवसारांत. ते जिवीत दिवपाक, eternal life for us. And to live that life, we have to imitate. आमी जेजू सारकी जियेपा जाय. एकमुखाचो मोग करूं जायो. सेम वे तेण आमचो मोग केलो तेश कोन्न. We have to practice the word of God. हांव जायपार सांगोता मुगे चेडवा देखून हांव सांगोता, उतोर वाच मू देवा गेलें, दुसरी कोण आक म्हूण.
देवागे उतर वाच म्हण. Bible is the main book of Christianity in our life. We have to go through the Bible. The Bible शिको जाय आमी. आमगे एक पार्टी हबोद देखो आसना. I'm also sometimes एक party when I last time I सांगलें जेदना आमी very keenly Bible वाचता तेदोना we come to know आम वाचिला ती वर्स पण आम खबर देखो आसना. And then when we really deeply when we search go into the depth of it आम तेजी कोटा. We understand the meaning of that. Revelation मेटा ते scripture when we go from the depth of our heart and we search God, then Saila, when you call me from the depth of your heart, he said, you will find me. When you search me, he said, you will find me. Praise Jesus. So this is what is teaching us. ये आमकां पवित्र आत्म्याचे फळ शिकयता की आमी सदां सगळ्या बाराबर मोगान मोयपसान आनी दोयालपणान जियेवपा जाय म्हूण. आनी आमी सगळ्यांचो मोग जसो जेजून आमचो मोग केल्लो तेसो दुसऱ्यांचोय मोग करूं जाय म्हूण. हें देवागे उतर जें आमी आमगे काळजां आसा तें आमी सगळ्यांक दिवपा जाय म्हूण. न्हू आमगेले आमकां जाय थिंगा इजी मेट थिंगा इजी आहा थिंग कोणू एक्सप्लेन कोतलो. वेर इट इज डिफिकल्ट ट्राय टू जस्ट स्टार्ट द कन्वर्सेशन आनी चोय जाता वो जायना तें. Not by fearing, हांव थिंग गेल्यार म्हाका कितें मुठो काय ती म्हाका कितें मुठो काय. नो, तुका तेणी इन्सल्ट केलें इन्सल्ट देखून जावन दिया. If they are not interested, they will just refuse. But at least make an attempt to do that. हांव आतां आमगे एक फॅमिली येता फ्रॉम अदर रिलीजन बट हांव तांकांय बी एक्सप्लेन कोता देव कितकोन तो. How we worship idols and हांव तेकाय सांगोता तेकाय शिकयता की अशें म्हूण आमगे बायबल आमकां शिकयता. सो तेंय बी आयकोता आनी ते म्हणटा म्हाका मातशें हांव तूं शिकयता तें शिकोत म्हूण. आपुणूय तुगे तें देवागे उतर आयकोत म्हूण तूं कितें शिकयता तें. We have so many people आमगे गोंयांत कितू लोक मेळटा. आम बसी वयता आनी आमकां दुसरो लोक मेळटा. आम खूंय ट्रॅवल जाताय तेदोन आमकां खूंय मेळटा. We can just start a conversation and we can share Jesus. पयलीं आमगे कॉफ्सां कोतालीं. आतां म्हाका कोणू मेळना हांव घराको आहा हे 4 वण्टी मदें पूण कोणू खूंय म्हाका मेळटा. हांव सांगोता इवन आमी म्हणटाय न्हू वी आर क्रिश्चन्स आनी हें म्हूण आमचे मदें आमकां बरें खबर आसना आमगे कितें आमगे रिलीजन आमगे क्रिश्चनिटी आमकां शिकयता ती. आमगे कितू जाणटे आहाय मुगे मांयक देखून हांव मांयक सांगता आमगे मांय बायबल हाडटाली सोद्दां. आनी हांव मागीर सांगतालें आमकां ब्रदर जॉन्सनान शिकयलें हांव मुगे मांयक शिकयतालें कित्याक तें कोणो जाय देखून टू हॅव दॅट साल्वेशन. बिकॉज तें जेजू जेजू आपल्यागे म्हूण मानून घेवपा जायो एज ही आवर लॉर्ड एंड सेवियर. ओन्ली देन वी विल बी सेव्ड. So we have to give this word to everyone. Not only keep it for our people, for my family, my loved ones. No. Romans, I think it is Romans 10, 9, 10. Father, Mashe Galgo. Yes, sister. Romans 9:10. No, Romans 10 दिसत म्हाका तो चॅप्टर चोई. Romans 10, 9, 10 चोई.
नाही नो चोया होय रोमन या 10 या 9. तेच ते होय तोच तो कोरे जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारशी आनी देवान ताका मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजान तान भावार्थ दोशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें काळजान तान भावार्थ दवरून आमी देवाक मानवलेली जाता तोंडान उच्चारून आमकां तारण मेळटा तेच न्हू गो ते इट्स दॅट ओन्ली नो in Romans 9:10 which says that when we confess that he's God. Yes, thanks. When you confess, thanks म्हणलो तोंडान उच्चारशी जाल्यार Oh, you know, होय. I think it's Romans 10 only. Yeah, आनी because if भावार्थ you दोशी acknowledge जाल्यार and confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. yes, yeah, 10 9. होय हेची ते होय सो थिंग सांगतात की आमी जेन्ना जेजू आमगेलो दोनी म्हूण मानतली आनी आमगे काळजां आमी सोतमानताय की ते देवान मेल्या तूं जिवंत केल म्हणून तेदोण आमकां तारण मेळटलें आनी 10th वर्स सांगता काळजांतान भावार्थ दवरून आमी देवाक मानवलेली जाता तोंडान उजारून आमकां तारण मेळटा सो आमगे वेन वी विथ द हार्ट अ पर्सन बिलीव्स in Christ as Savior. And with the mouth, we acknowledge and confess, in resulting in confirming salvation. तर आमकां देवा जेन्ना आमी आयकतली तेदोन आमकां तारण मेळटलें देवा मानवलेली जातली जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमगेलो दोनी म्हूण मानून घेतली सो देवागे उतर एशको आमकां शिकयता सो आमी हें करपा आमगे जिवितान आपणावन हें उतर देवालें दुसऱ्यांकय दिवपा जाय आनी दुसऱ्यांगेल्या लायफाक जेन्ना कोश दो घेताय तेन्ना आमी तांकां हेल्प करूं जाय वी हॅव टू बी देर फॉर देम ओदोस जाणां साव होपलेस आसताय तांकां स्वता लायफान आनी कांय ना म्हूण तांकां आमी तो मोग दिन तेंगे लायफान तांकां तो मोग दिन तांकां दाखोवपा जाय की दे आर लव्ड आमचो देव कितू मोग कोता सो आमकां कित्याक डिफिकल्ट दुसऱ्या मोग करपाक आम केन्ना देवा मुखार बसोन आम देवा आम अर्घ दिताय तेन्ना आम तितू मोग केल देखून आनी तेणें आमकां सोगलें दिल तेकून तेणें आमकां फामील दिलें आमगे भुरगीं दिल्याय आमकां सोगलें दिलां ओद्दा म्हळ्यार कांय ना दे ऑल अलोन वी हॅव टू रीच टू सच पीपल तांकां तो मोग दाखोवपा जायो आनी मोगान भोंवोन आमी तेंचे बाराबर रावो जाय तेंच्याय बाराबर जेशें देवान आमकां सांगिलां की तो आमचे बाराबर सोदां आसता म्हूण एंड ही इज फेथफूल टील दी एंड ऑफ एज तें सांगलां आपूण सोदां तुजे बारा आसतलो टील दी एंड ऑफ एज तो आमकां सोडपाना म्हूण पूण आम कितू अनपकारी आम फकत दुसऱ्यांक सोदताय की ती उपकार रावपा जाय म्हूण आनी आमकां बरें करूं जाय म्हूण पूण आमी शिको जाय उपकारी रावपाक मोयपासान चलोंक खालतेपणीन आनी दोयालपणान रावोंक आमगेलो एटिट्यूड दुसऱ्या सवें मोयपासान दवरपाक मोगान दवरपाक दोयालपणान आनी खालतीपणीन दाखोवपाक दुसऱ्या सवें जेसना देवाचें बरें न्हू पूण दुसऱ्या आमगे भाव भयणां मदें आमगे शेजऱ्यां मदें आमच्या फकत दुसऱ्यांगेलें बरेंपण करून रावपा जायना आमगेलेंय बरेंपण दाखोवपा जाय सदांच दुसऱ्या बरें करपाक आमगे दुस्माना पासत मागपाक तेंकांय बरें करपाक आनी देवागे मोगाचेर आमी आमगेलें जिवीत देवागे मोगाचेर आमी चोवपा जाय देवान आमचो कितको मोग केलो आम कितू सांडलोलीं आम कितू पातकी आसलोलीं वी वर नॉट परफेक्ट फॉर मी इवन मी हांव सदां म्हणटा देवान म्हाका ते कचऱ्यातू धोब्यांतल्यान वयर बसयलो एंड आय ऑलवेज से दीस तेणें म्हाका ते कचऱ्यांतल्यान वयर काडलें म्हूण फ्रॉम दॅट मायरी क्ले and he made me stand on that rock that is Jesus. I was nothing. And if I forget from where I came, then I am nothing.
We should never forget. I'm hui so nahi like I'm so mi baat ki. Kaun saath na aayega? Nobody is a saint. Nobody. And nobody is perfect. I'm Sogli Munis. You know, there's only one person who came on earth as a man. He lived on earth without sin, and that was only Jesus. Perfect in every way, without any sin. We can never say we are perfect. We are undeserving. Am kiten deserve ho zaina. But still, our God loves us. And to amchte Doiallai dakhwaita. And He shows kindness to us who are undeserving. There are many scriptures to say on this, but then I think I'd better wind up, Flavia. Praise God. Maybe if you feel like sharing on the Holy Spirit next week, we can do, sister. Yes. No, next week, te mutali je Holy Spirit ache ulo imunnu. Okay, we'll discuss after Because this. brother is coming, next week, then brother can be preach. Yes. We'll discuss after this closing Thanksgiving. Okay. Yeah. So we'll wind it up. Okay. Yes. Sister I'll Escola. read one scripture, Flavia, and then you finish it off. Yeah, sure. Yeah. 1 minute. Let me read one. Sister, Vijay? Rao Sangota. Romans 12, 20, 21. Romans 12, 21. वायटाक तुजेर जोयत वरूंक दिव नाका पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. तेजी पारका. 21. Yes. तेंच वाचिलां, sister. No, Why Romans 12, 20 to 21. 20 to 21. Okay. I Yeah. 21 I वाचिलें. No. आनीकूय अशें बरयलोलें आसा. तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवूंक दी. तानेला जाल्यार ताका पिवंक दी. कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कोरण्याची लॉस बोगोशी करतलोय. जेजू कारका. वायटाक तुजेर जोयत वरूंक दिव नाका पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. जेजू So कारका. देवागे उतर आम सांगता, he tells us की जे दुस्मानान तुमगे बुकेल जाल्यार त्याक जेवूंक दी म्हणून सांगता. तानेल जाल्यार त्याक पिवपा दी. कित्याक एश करून तूं कित कोता तुगे आपल्या कोन्याची लॉस बोगोशी कोत्तोले. जो मनीस तुक वायट कोतालो जेन्ना तूं तेक बरें कोता तेगेले कॉन्शियस तेक सांगतले आपूण एक कितू वायट केला पूण तोरी पुसान तें आपल्या मोग कोत म्हूण आनी आपल्या बरें कोत म्हूण आनी ते कोन्यान तूं तेक दाखयता की तूं तेच कितू मोग आनी मोयपास दाखयत तें तेका आनी दोयाल तें. वायटाक तुजे जोयत व्हरूंक दिव नाका पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. तो तिक्सा तो do not let evil defeat you. Instead, conquer evil with good. So आमी देवागेले राजान सगळी मोयपासान दोयालपणान आनी खालतेपणीन जियेपाक आमी आमगेल्या जिवितान देवागेले हे सगळे उपदेश आमगे जिवितान वापरून आमी ते जिवूंक आमी देवा कडेन कुरपा मागोया आनी दुसऱ्यांक सदांच बरें करपाक वायट केलोल्याक देखून बरें करपाक आनी वायटाचेर जोयत व्हरूंक आमकां देवाक कडेन मागुया. बरें तें करून वायटाक आमी हारोवपाक आनी वायट करून न्हय पूण बरें करून. Okay, thank you, Jesus. So we have to conquer evil with good, and that let evil be defeated in you. Whatever evil is there in you, ask God for the grace to give us that grace, because amchan kai kuru zaina deva bogot. Everything that we do is we have to ask God's grace, because we are humans. Sometimes we fall. Am potai sokot. Punami
तेच देवागे उतर घेवन आमी वयर सरो जाय आनी आमी देवाको मागो जाय की आमकां तें देवागे उतर जें आमी सदां वाचताय तें आमी दुसऱ्याकय दिवपाक एकू वर्ड देखून तूं कोणा कडेन वचोन तूं तो ती शेअर करी तूं इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस वी डोंट हॅव टू प्रीच द होल बायबल आमकां आख्खो बायबल कोणा सांगो नाका कित्याक आम सगळीं बायबल कोणोनाय वॉट एवर वी हॅव लर्न तेंच आमी दुसऱ्या दिवपाक आमी शिको जाय आम थिओलॉजी जाण जावपा नाका बट वी हॅव टू नो द बायबल पवित्र पुस्तक आमगेल्या जिवितांत भोव गरजेचें सगळ्यावन आनी कांयच न्हू पूण पवित्र पुस्तक जे पवित्र पुस्तकां बरयलो आहा तें आमगेल्या जिवितांत आमी आपणावपाक शिकोंक जाय आनी जेजूचें जिवीत ते पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां जियोंक दिवपाक देवा कडेन आमी कृपा मागोंक जाय टू बी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट आमेन थँक यू जीसस गॉड ब्लेस अस Thank ऑल you, Jesus. Jesus Karga. Yes, Sister Scholastica. येस Din वाचण्याचं. ओके मोगाचें जेजू हांव तुका अर्गां आनी तुका मोहिमा दिता ह्या आयच्या दिसा पासत हो बरो दीस तुवें आमकां दिलोय मोगाडा जेजू हें बरें उतर आयकोंक भयण फातिमाच्या तोंडांतल्यान मोगाडा जेजू आनी आमकां तुवें हें सगळे भयणांक भावांक एकठांय केलोले पासत हें उतर आयकोंक तुवें म्हजे भयणीक बरें विजडम दिलोले पासत हें उतर शेअर करूंक आमकां सगल्यांक मोगाचें जेजू तुजो आदार आमकां जाय जें उतर ताणें इतलें बरे भाशेन आमकां सांगलां तें आमी आमच्या काळजाक लावंक मोगाळा जेजू तुजो आदार आनी आमकां बळ जाय मोगाळा जेजू सोर पदवेदारा जेजू सगल्या उपकारा पासून तुका हांव अर्गां दिता मोगाळा जेजू तुवें त्या कुर्सार मरोन आमकां हें प्रमाणीकपण फावो केलाय म्हणून आनी मोगाळा जेजू आनी आमकां ही प्रमाणीकपण आमकां रायच्युअस केल्यान म्हणून हांव तुका अर्गां आनी तुका मोहिमा दिता जेजू Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.